मोगाच्या बाबयनीनो 1 वर्स 9 म्हयने भुरग्याक चेरक्या भुरग्याक बरी वाडावळ आनी बरो फुडलो भुरगो आनी चेडवाक खाली 20 आनी 3 वर्सां ल्हान बापायक 20 आनी 7 वर्सां चेडवाक 23 बापायक 27 यंग प्रायचर भुरगो जाला आनी बरो फुडफुडी आनी भुरगो बरो स्मार्ट आसा बरो शार्प ल्हान प्रायर काजर जाल्यार भुरगीं बरी शार्पणान मेडिकल सायन्स सांगता देखून बरो फुडफुडीत बरो बरो गुंडू जावन आनी पुरो म्हूण तें कारण इतलो भुरगो जाल्यार आवय खाली रडलीत तो सांगला आयकना आनी खाण उडयता वस्त आनी परवडता आराबे घालता म्हणून थंय म्हणून आनी ताका इल्लेशें गुजी केल्यार आनी भारी राग येता म्हूण आळे गुजी केल्यार राग येता आनी ताका मोगान सांगाचें म्हूण तूं मोगान सांग ताका मोगान सांगल्यार आयकता की आयकता मोगान सांगल्यार सगळे आयकतात मोगान सांगल्यार नवऱ्यान बायले कडेन पत्नी कडेन मोगान उलयल्यार ती सगळे सांगलें खरें दिता वय दम घाल्यार मात खिरी केल्यार मात्र ती तिकेचे रेजिस्ट करतात तशेंच नवऱ्याक तूं खलें हाड म्हूण सांग कितें कर म्हूण सांग तो करता मोगान सांगल्यार तुका मोग सोन तूं ताका धमकी घालूंक गेले जाल्यार धमकी घाली जाल्यार तोय धमकी घालता तशें देखून मोगान सांगाचें म्हणून देवाची उतारी आमकां सांगता मोगान सांगाचें मोग नासतना कांय ना म्हणून भुरग्यांक तूं शिकयतना मोगान शिकय हांवें एका क्लासीन म्हणी भुरग्यांक पयलें शिकयतना पूण तांकां बें आसा हांगा दूख येयल्यार आमी शिकना जाल्यार म्हणून देखून हांव मोगान शिकोवचें तांचे डासोवन खेळोवन एक तूं सुत्रां आनी पुरो शिकोवन लेखा शिकोवचें आसलीं देखून म्हज्या भुरगीं आसा थोडीं अर्दी क्लास पुरा फुल्ल मार्क काडून पळयतालीं ती तकली आसली तकली नासल्याक आमी वत्ताय करूंक जायना ताका देवान ताका लेखांक तकली दिवना जाल्यार हांव वत्ताय करनासलो पूण पास जावचें तितली सगळ्यांक देवान तकली दिल्या देखून कोणें कितले मार्क काडचे म्हणटा एकेत भुरग्यांक हांव म्हज्या क्लासींत आपण तुवें हाच्याक उणें काडूंक ना म्हूण ते थोडे 40चे उणें काडूंक ना ते 40चे वयरच काडटले दुसऱ्या क्लासीन पुरा 1-2 मार्क काडून येताले 5वे 6वेंत 7वेंत 8वें 9वेंत पुरा 1-2 मार्क काडटाले भुरगे म्हज्या क्लासीन ते 40 वयर काडचे भुरगे आसले पूण पयले उरल्या क्लासीनी ते 40 पण म्हज्यान 80 म्हणसर गेल्ले आसात ते भुरगे चड काणून इंट्रस्ट काणून तशें मोगान शिकयल्यार आनी हांव टिचरींक स्टाफ मिटिंगाक सांगतालो मोगान शिकय वत्ताय करा आयकनातल्या भुरग्यांक मागीर म्हजेशें धाडया आमच्या मोगाक तांणी मोगान प्रतिक्रिया दिना जाल्यार मागीर आमी कितें तें दुसरें सेकंड वाट आमी धरता म्हणून भुरग्यांक पयल्यान सांगलें आमच्या मोगाक तुमी मोगान आसाचे म्हूण सांगून आमी मोगान तुमकां इतलें वत धाडटाना तुमी मोगान प्रतिक्रिया दिचे मोग दाखयना जाल्यार तुमी मोग दाखयना जाल्यार ताका दुसरी वाट आसा म्हूण मागीर पनिशमेंट आसा म्हूण सांगतालो आनी टफ पनिशमेंट हांव बापायक वापन हाडचें आनी ताका रगले करतालो ते रगले नाकात पूण ती बरी खरें शिकतलीं भुरगीं तशें मोगाच्या न्हू आतां पळय मोग गरजेचो हर एक तूं कितें करताय मोग गरजेचो मोग आमचो एम जायचे आमचो शेवट जायचे हर एकान ती मोग आमचो शेवट जायचे मोग आमचो शेवट जाल्यार ताचेंतलें वर्तें दुसरें खंयचें ना देखून मोग आमचो शेवट जायचे खंयच्यान ती मोग आमचो शेवट मोग आमी शेवट करखणीचे आमकां संवसारांत घालां ह्या संवसारांत देवान कित्याक घालां आमकां संवसारांत आमकां देवान कित्याक घालां फकत ताचो शेवट एकच आमी मोग करचें देवाचो मोग करचें पेल्याचो एकामेकाचो मोग करचें म्हणून पेल्याचो मोग करचें म्हूण देवान आमकां घालां देखून मोग इम्पॉर्टंट वॅल्यू आमच्या आसच्या सगळे वॅल्यूज आसात आमचे कडेन मौल्यांं आसात मोग एक प्रधान मुख्य मौल्यांकन आमी खणीचें आमच्या जिवनांत मोगावणें हर एकाकी परिणामकारी जायना केल्लें तें आमी मोगाविणें केलें जाल्यार तें परिणामकारी जायना देखून मोगाविणें उतरां आवाज मात म्हणटा हेज आमी देवाची उतर आयकतात वय मोगाविणें आमी मोगाविणें उतर खाली उतरांक खाली एक आवाज मात्र एक ताली बडयल्ल्या बरी म्हणटा सांग पावलो रोमाघरा बरयल्लें तें बायबलाचें अती श्रेश्ठ अध्याय म्हणयेत तें बायबलांत एक श्रेश्ठ अध्याय म्हणयेत मस्तो अध्याय श्रेश्ठ आसा तातूंत हो एक मुख्य अध्याय म्हणयेत कोरिंथीकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 13वा अध्याय पयलो श्लोक आतां आयकय आमी मनशांच्या आनी देवदूतांच्या चड भासांनी उलयन तरी म्हजे ते मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरे किणकिणतेल्या ताळा बरे प्रवाद करचे देणे म्हाका आसत आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसत वा एक कडेचो पर्वत आनी कडेन वचोसो करचे तितलो बोवार्थ म्हाका आसत तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय आनी चड म्हजें आस बदिकच दुर्बोळ्यांक
पसो म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. देवाचें उतर आयकलें. सांब पावल म्हणटा आळे हें पळया गे तुमी मोग करतना मोग नासतना उलयल्यार ती थाली बडयल्या बरी थाली टाण 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 करून थाली बडयल्या बरी देखून एक आवाज मात्र नॉयज मात्र देखून लोक मोगनांतलीं उतरां आमचे तावन लोक रिजेक्ट करता खाण उडयता मोगनांतलीं उतरां देखून मोग मस्त गरजेचो. तूं खरें उलयतना मोगान उलय लोक कितलो आयकता पळय मोगान उलयलीं उतरां लोक आयकता देखून आमी मोगान उलयचे लोक आयकता तीं उतरां लोक आयकता आनी मोगान सांगल्यार ती रेस्पॉन्ड करतात वय मोगाच्या न्हू ती रेस्पॉन्ड करतात आमकां ती तिरस्कार करनात ती रेस्पॉन्ड करता प्रतिक्रिया दितात तूं उलय की जाप दितात भुरगीं मोगान उलय तांचे कोंडाट करून उलय जाप दितात ओट्टान कित्या रे तूं अशें म्हळ्यार ती जाप दिनात कित्या पुता तूं वचोन राजा कित्या वचोन म्हणटा रडटात आनी सांगतात म्हजे कडेन हांगा कावन्सिलिंगान हांव बापाय म्हणटा उलोवंक तूं उलयना पावता बारी हट्टी म्हण कित्या राजा कित्या भांगारा तो उलयनाय सांग म्हाका काम जालें तुका कितें इस्कालो वचनाय तूं सकाळीं उठून रडटा कित्या म्हणून तर सांगतात आनी म्हाका अशें करतात अशें करतात म्हणून तो भुरगीं सांगतात मोगान मोग उलोवंक आनी मोगान सांगलें भुरगीं आयकतात थोडे अशें करिनाका तशें करा भुरगीं आयकनात फादर म्हणून तुमी मोगान भुरग्यांक सांगा कशीं आयकतात पळय भुरगीं मोगान सांगा क्लासींत उलयनाका म्हणून मोगान सांगून येतालो एक भुरगें उलयलें म्हाका मेळनातलें मोगान सांगतलो तुमी म्हजी बरीं भुरगीं तुमी उलयनाकात हांव हाडे सकयल ऑफिसांत कोण येयला इन्स्पेक्टर येयला मेळोन येता तुमी टिचर आसले हांव आसल्याच्या चड हांव आसतना तुमी उलयल्या उलयलें हांव नासल्या वेळार उलोवन नजो येरांक पडी काडटात देखून तशें करिनाकात म्हूण सांगल्यार भुरगीं उलोवंक उलयनात क्लासीन मोगान सांगल्यार तशें मोगा विनय दुसरें कितें म्हणजे गरजेचें म्हूण सांगल्यार दुसरो संगतान तुका खालें म्हूण सांगल्यार मोगा विनय तुका कळीत आसचें पुरा परिपूर्ण न्ही तुका मस्त तुका कळीत आसा पूण मोग नासल्यार तें कांय तुका कळीत नासल्या बरी बगता ह्या संवसारांत कितलें संवसार वापरला इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी म्हूण कितली इंजिनियरींग इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी म्हूण आय टी म्हणल्यार आमी आयकलां ITन काम करता इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी दितात एक इन्फॉर्मेशन एक खबरो कितल्यो खबर आमकां गरजेवंताची इन्फॉर्मेशन खबर जनवाय दितात म्हणून ना खबर दितात म्हण ना देखून तरी आमचे मूळ आमच्या मूळ समस्यांक आमचे कडेन इतले मूळ समस्या आसात ताका खंय पर्याय मेळटा गी आमच्या काळजांतली दूख मूळ समस्या तो एक आमची खंत बेजार एक मूळ समस्या हाका खंय पर्याय मेळटा गी इतलें इन्फॉर्मेशन आसून पर्याय मेळटा गी कांय पर्याय ना कित्याक म्हळ्यार संवसाराक जाय इन्फॉर्मेशन न्ही आमकां जाय इन्फॉर्मेशन मात्र न्ही बगार आमी आशेता संवसारी आशेता आमी आशेता फकत मोगा सांगात इन्फॉर्मेशन दी मोगान तें दी तें परिणामकारी जाता इफेक्टीव आमच्या जिणेंत तो परिणाम घालता देखून मोगा सांगाता इन्फॉर्मेशन सांगाता गेल्यार भोव बरें आनी संवसार मोग आशेत आसवय हांवें आशेंचो मोग तुवें आशेंचो मोग ताणें आशेंचो मोग आणी आशेंचो मोग आशेंचो तो मोगा वट्टू तूं सांगाता तूं खालें दी तें चलता कुटुंबांत सगळ्यांतल्यानी मोगा सांगाता दिजें देखून मोगा विनय भावार्थ तो पावना इनसफिशियंट आमचो भावार्थ तिके परिणामकारी जायना इफेक्ट जायना कित्याक सांगा पळया तो मोगा विनय मोग ना तांचो मोग नातलो भावार्थ तितलो इफेक्ट परिणामकारी थोडे फावटी खंय ती खातर सुरी खातर ना कित्याक परिणामकारी न्ही ती पाजूना ती परिणामकारी खातरूंक खातर खातरी ना कित्याक परिणामकारी न्ही इफेक्टीव ना इफेक्ट तेजेर बरी पाजिचे तशें मोग आमचो जाय जाल्लें खात्रीना जाय जाल्यार आमकां आमचे आमी आशेल्ले आमकां मोग आमच्या भावार्था वरवीं मेळना पिडा आमच्यो गूण जायनात आमी आशेल्ले आमकां भावार्था वरवीं मेळना कित्याक आमचो भावार्थ परिणाम कितें म्हणल्यार भावार्थाक मोगाची बुनयाद दिवना मोगाचें फावंडेशन घर घट्ट जाय जाल्यार फावंडेशन घट्ट आसाचें मोग फावंडेशन मोग घट्ट जायचें आमचो फातरां बरी जायचें मोग तितलो आमचें तें मोग आसाचें देखून आमी आतां पळया मोगाचें न्हू आमी हेरांक दिता दिल्ल्यान ती खाणयतात येतात म्हणून चिंतचें हांव भुरग्यांक मस्त शिकयतालो टायम दितलो आनी पुरा आनी पूण राग हाडून तांकां पुरपुरतालो देखून तांचें तें परिणाम नातलो कित्याक इतलें हांवें दिलें जाल्यार ताका इतलो वेळ इतले बसून हांव शिकयतालो भुरगीं परिणामकार नातलीं कांय तांकां उपकारी मणभव नातलो उर्शें करून गेलीं दवलीं तूं मागीर तशें मागीर म्हाका कळ्ळें हांवें कितें म्हळ्यार हांव इतलें दितां
मोग नासतना दिता आनी देखून ताचेर परिणाम ना भुरग्यांक म्हणून मागीर हांवें दिवचो वेळ उणो केलो मोग चड केलो दिवचो मोग उणो केलो दिवचो मोग चड केलो आनी टायम उणो केलो मस्त 4 फावटी 5 फावटी शिकोवचें एकच फावटी शिकयतालो मोगान शिकयतालो शिकोवन दी तांच्यातल्या शिकोवन दी पळय मागीर भुरग्यांचेर बरो परिणाम आयलो मोगा सांगाता शिकयतना मोगा सांगाता दितना ते परिणाम आसा आतां पळय हांव थोड्यांक आमी पयलीं इल्लीशी चड कुमो करतले हांव मोग नासलो जर घडये घडये पुरपुरोन आनी कितें दितले हांव आतां मोगान इल्लेशें दिता हांव पयलींचे बरें दिन हांव दिवंक ना असलें इल्लेशें दिवचें मोगान तांचे कडेन मोगान उलोवन वैगी तशें बसोन उलोवन पापूण चिंतून मोगाक बिरमत पावोन मोगान इल्लेशें दिलें कितलें बरें परिणाम आहा तांचेर कितलें बरो परिणाम आसा देखून जस्ट तूं खाण दिताय जाल्यार मोगा विणें ताचेर परिणाम ना इफेक्टीव जायना मोगा सांगाता दी बारी बरें जाता थोडे फावटी आमी दिवची आमची ड्युटी म्हणटा हांव आनी दिता हांव ड्युटी म्हूण चिंता हांव आमी ड्युटी म्हूण चिंता हांव आनी दिता हांव ताचेर परिणाम ना ड्युटी म्हूण चिंतून दिल्यार परिणाम ना दुसरें कांय म्हणल्यार प्रेस्टीज म्हाका स्थान मान आसा दिल्यार व्हडलो म्हूण जाता म्हूण दिवचें प्रेस्टीज म्हूण दिता हांव थोडे फावटी प्रेस्टीज म्हूण दिता हांव थोडे फावटी म्हाका दिनांतल्या देवान म्हाका इतलें दिलां हांवें दिनांतल्या देव कालें करीत गिल्ट फिलींग कांतोनी दिता हांव कांतोनी दिवच्या ती कांतोनी देखून कांतोनी आसून दिल्यान जाल्यार ताका परिणाम ना देखून दितना उदार म्हणान मोगान फुल्ल मोग भरून दी तूं इल्लेशें कितलें दिताय दी मोगान ताच्या मोगान दी नीज मोगान दी ताचेर परिणाम पळया मोगान वय देखून पळय तुवें दितना मोग ना जावंक पुरो दितना मोग ना पुरो पूण मोग तूं करताय जाल्यार तूं दितायत न्हवऱ्याचो तूं मोग करताय जाल्यार न्हवऱ्याक वेळ दिताय तूं न्हवऱ्याक बरें जेवण दिताय तूं आनी न्हवऱ्याक बरें पतीक बरें करून पळयताय तशें पती बाय भशेन दिता जाल्यार तांचो मोग ना थोडे फावटी आनी पयशे दिता इल्लें चुडीदारान दिता मोग नासल्यार तांचो मोग नासल्यार दिता तो पूण तांचो मोग ना तें बायलेचेर परिणाम ना पूण मोगान एक वस्तान त्या बायलेक जाय जाल्ली एक वस्त मोगान तो दीस जाल्यार ती चुडीदार पळय कितले फावटी घालता पळय मोगान दिनांतलें वस्तूर कापाड ती कितले फावटी नासता तें चुडीदार कितले फावटी घालता पळय तुवें मोगान एक वस्त ती काडणी एक 4 उतरां बरी मोगान दिवं ताच्या नीज मोगान दिल्यार एक वस्त तूं दी ती कशी ती घडये नासता पळय ती तुवें मोगान दिली वस्त तिका मोगाची जाता थोडे फावटी हांगा येवन सांगता हांवें मोगान ताका हलक्यो कोणें दिली हलक्यो घाली ना हांवें मोगान ताका बरी एका चेन हाडिल्ली चेन घालना म्हळ्यार मोगान न्ही आनी दिल्ली हांवें आतां मोगान दी तूं मोरतो मोग घालून दी ताका बरो मोग घालून दी ती घालता गिनांक पळय बरी करून घालता ती घडये घालता ती चेन ती कांगणां घालता तुवें मोगान दिल्ली ती घालता तशें देखून मोगा विणें तुवें मोगा विणें करचें कितें तें उण्यांत घरांतूं कितलेंय हाड तें मोग नासलें जाल्यार तुवें दिवचें उण्यांत कितलें हाड तूं तें उण्यांत उणेंपणून उणें बगता घरांत तूं मोग नासतना खरें हाड घरांत या मोग नासतना तुज्या इश्टां सांगाता कितलो वेळ दी तें उणेंपण बगता तुका तांकांय उणेंपण बगता तुकाय उणें बगता पूण मोगान तूं दिल्लें दी तांकांय तें तृप्ती जाता तुकाय तृप्ती जाता उणेंपण बगना तुका देखून देवाचे उतार आमी आज 1-3 मुसोर वाचलें कोरिंथीकरांक बरयल्या पत्रांत 1-3 वाचलें तातूंत कळ्ळें आमकां 3रा श्लोकांत हय मागलें पुरा आमकां कितें तें मोगांत केलें जाल्यार तें जारी जाता आनी सॅक्रिफीस केल्लो तो परिणामकारी जाता मोगान केल्लो सॅक्रिफीस देवा मुखार वट्टो जाता देखून मोगान आमकां थोडे फावटी करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या सागोराक मोगाच्या मुळाक मोगाचें मूळ द सोर्स मोगाच्या संपन्मुलाक जेजू क्रिस्ताक आमी पयस दवरता देखून ताचे कितले आमी लागीं आयले जेजू ती लागीं आयले कितले आमी जेजू ती मोगान भरले ताचो मोग आमी नियाळ्ळो तितलो मोग आमी हेरांक दिता देखून जेजून कुर्सार दाखयल्लो मोग ताच्या जिणे संवसारीन दाखयल्लो मोग आमी चड आनी चड नियाळया ताजो आमी मोगान भरता आनी तोच मोग आमी हेरांक दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया